ब्रह्मेशानंद स्वामी आड नाका जाल्ले वक्तव्य करून धार्मिक भावना दुखयल्यो म्हूण एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकार आड पणजे पुलिसांनी FIR केला. रामा काणकोणकाराक अटक करची म्हूण राती पणजे पुलिशेंत लोकांनी गर्दी केल्ली. आम्ही तांकां सांगूंक पळयता की तुमचे पॉलिटिक्स जर तुम्ही रंगयता आसत जाल्यार तुम्ही कृपया करून आमच्या देव धर्माच्या विशयान तुम्ही मदीं पडनाका. शास्त्रां कितें ती सांगपाची आमकां तुम्ही हे करनाकात. कितें म्हणटात तशें तुम्ही हे सिजनल कितें म्हणटात ते देवभक्त जाल्ले आसतले. ते खापरेश्वर देवळा कडेन जेन्ना ते आयज उलयतात हे फक्त आपल्याक कितें तरी ताचो बेनिफीट मेळचलो पॉलिटिकली म्हणून तुम्ही थंय गेले आसतले. आमी रितसर कॉपी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे जे कितें मुद्दे आसात ते घालून पुलीस स्टेशनार दिल्ले आसा आनी आमी सांगला की इमिडिएट ताका अरेस्ट जावंक जाय म्हणल्यार जावपाक जाय. आणि जाणून घेवचें की ब्रह्मेशानंद स्वामी जे आसात ते कितें कार्य करतात. आज जर आमी गोंयचें चित्र जर पळयलें तर गोंयचें आमकां अशें चित्र दिसता की बायलां जी आसात ती बायलां आयज आमचें धर्मकार्य देवकार्य करपाक फुडें सरतात. आज मोठे मोठे यज्ञ याग पुजा हे सगळे ती बायलां करतात. हे केन्नाच आमकां पयलींच्या काळांत इतको व्हड अधिकार नाशिल्लो पूण आज ब्रह्मेशानंद स्वामीन आमकां अधिकार दिल्ले कडेन आसा. आज आमचेच जे भुरगे आसात ते भुरगे आज बटू म्हणून भुमीचेर आज शिकतात, चारय वेदांचें ज्ञान घेतात आणि ते ज्ञान घेवन ते अख्ख्या समाजाक जे आसा पळय ते ज्ञानी करपाचें कार्य करतात. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.